नमस्कार. पळया प्रुडंट खबरो. बाबू कवळेकर गोया भायर. बाबूक शुक्रारा चौकशे खातीर क्रायम ब्रांचीचे समन्स. मटक्याच्या केशीन क्रायम ब्रांच लागली पाळामळा उस्तूंक. स्लिपी मेळिल्लो रूम खंय बाबूच्या भावाचो. सोनिया गांधीन बाबूक विरोधी पक्ष फुडाऱ्याच्या पदावेल्यान बडतर्फ करचो. भाजपाची मागणी. काँग्रेस म्हणटा बीजेपी फुडारी घुसपल्यात मटक्यान. पर्रीकार सरकार काँग्रेसवाल्यांच्यो केशी लागलो उस्तूंक. थोडे काचाबूल. दिगंबराचे मायनिंग. बाबूची मालमत्ता. आता ड्रग्स विरोधकांची नजर बाबूच्या दहेज मिनरल्साचेर. फार्मागुडयेर पीएसच्या 11वेच्या भुरग्यान 12वेच्या भुरग्याक तोपलो. कॅम्पसान खवदळ. दोगूय भुरगे मायनर. हल्लेखोर भुरगो बापायक घेवन पुलीस स्टेशनार सरेंडर. ड्रग्स नेक्ससाचेर आमदारांक मुख्यमंत्र्याचो फतवो म्हळ्यार हुकुमशाही. विरोधान आसतना पर्रीकाराचे आरोप. पुलिसांचो मोराल वाडयताले. काँग्रेसीचो प्रश्न. गोवा फॉवर्डाचे शिनाल. फुडल्या म्हयन्यात जावपा आशिल्ल्या अंडर-17 वर्ल्ड कपा खातीर फॉरेन टिमी येवंक सुरवात. कोलंबिया पावली. क्रायम ब्रांचीन बाबू कवळेकरांक मटक्याच्या केशीन समन्स धाडून चौकशे खातीर शुक्रारा सकाळी आपयला. बाबू कवळेकर अजून गोंया भायर आसा. मटक्याच्या केसीन क्रायम ब्रांच बाबूची पाळामुळा उस्तूंक लागल्या. स्लिपी आनी डॉक्युमेंट मेळिल्लो रूम खंय बाबूच्या भावाच्या ताब्यान आशिल्लो. ताका लागून सगळे बाबूच्या माथ्यार मारप समान न्हय अशें काँग्रेस म्हणणे. Even one thing, his house is separately. तेगे compound आहा कितें आहा तें देखून ना. तेगे घरां मेळ म्हणलो कितें. All this, that room could have been given on rent. There are so many issues which can be made out from that thing. At least you are not saying that the room did not belong to Babu. No. It didn't belong to his brother. Correct, but what I am saying Brother is, and he is separate. What has the ACB got to do with what has got I am the saying it is on the disappropriation same case? property. What has the disappropriation case got I to am do? saying it. इतले मजगती बाबू कवळेकराक क्रायम ब्रांचीन मटक्याच्या प्रकरणात चौकशे खातीर शुक्राराक समन्स धाडला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सोनिया गांधीन बाबूक विरोधी पक्ष फुडाऱ्याच्या पदावेल्यान बडतर्फ करचो अशी मागणी भाजपान केल्या. इतले सगळे जातकच आनी कितें ताका विरोधी पक्ष फुडारी म्हूण दवरतात काय म्हणून बीजेपीचो प्रश्न. काँग्रेस म्हणटा बीजेपीचे फुडारी मटक्यान घुसपल्यात. काँग्रेस सत्तेर येतली तेन्ना खंय ते ह्या सगळ्या फुडाऱ्यांक एक्सपोज करतले. एसीबीन पहिल्या गजालीन क्लीन चीट दिल्ली. लोकायुक्तान सांगला की देर इज सम सबस्टन्स. इफ देर इज सम सबस्टन्स आय थिंक इट इज ड्युटी ऑफ द गव्हर्नमेंट टू सेंड इट टू एन अप्रोप्रिएट एजन्सी. आता एसीबीन क्लीन चीट दिल्या कारणान परत तांचेच कडेन धाडप काय क्रायम ब्रांचा कडेन धाडप की सीबीआय कडल्यान चौकशी करप हाजेर विचार जावपा जाय. आता 90 दिसाचो टायम जो मागला पळय, आय डोंट नो वाय इट इज रिक्वायर्ड. एक तर लोकायुक्ताक गुंडाळपाक जाय. तुमीच कितें ते ठरयात जाल्यार लोकायुक्तान जर कितें जर तुमचे कडेन रिपोर्ट दिला जाल्यार यू हॅव टू रिस्पेक्ट दॅट रिपोर्ट अँड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन. दुसरो जर राजकारणी आसा ताजे कडेन जे वस्तू मेळ्ळा पळय ते दॅट वील बी अगेन अ मॅटर ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन. त्यो खंयच्यान ताजे कडेन आयल्यो, ते कित्या खातीर ताजे कडेन आशिल्ल्यो आनी जो मॅटर आसा तो मटका रिलेटेड आसा. दॅट मॅटर इज ऑल्सो बिफोर द हायकोर्ट. नाव हे सगळे विशय इंटरट्वायन विथ इच अदर. नाव पॉलिटिकली वेन यू से दिस देर कॅनॉट बी टू रुल्स फॉर टू पॉलिटिशियन्स, whether he is from ruling or whether he was part of ruling or whether he is of opposition. 5 वर्सांनी ही केस चलता. बाबूचेर केस चलता 5 वर्सांनी. तेजे 4 पाटी रेड मारल्यो. 4 पाट्यो बाबू कवलेकरान ताका संगात दिलो. He has given them all cooperation. Whenever he was raided, he came open, you check my house. He gave him from where the money was there. He gave all sources of income. Now with respect to that Madka thing also, whatever is happened 500 meters away from the house. That room could have been given to somebody on rent. That whether the slips are, whether whatever has been obtained, is it where it today is, when it is, no one knows. It was dumped in one corner. Now we don't know anything. All these things, prima facie, all this is a multi-plan, which shows e case follow-up. आपल्यागे
आपल्यागे Are you saying Yes. that बाबू कवळेकराक आपले प्रॉपर्टीचेर कितें चल्लां हें खबर नाशिल्लें? बाबूगे प्रॉपर्टीचेर हांव म्हणना, कोणागे प्रॉपर्टीचेर कितें चलता तें हांव म्हणना. हांव फकत सांगू सोदतां, जे भाशेन प्रोजेक्ट केला, जे भाशेन पेपराचेर येता आनी जे भाशेन गव्हर्मेंट सांगोसो दिता तशें ना. इवन मडक्याचे जो रेड मारले, वाय ओनली देर, नॉट वाय ऑल ओव्हर गोवा. ओके. वाय आनी बीजेपी मडके नाही, बीजेपी के लीडर नाही मडक्यां तू कितें सांगू सोदता? You are making a charge. आय मेकिंग अ चार्ज. कोण तें सांग मरे. कोण ते हांव कित्याक सांगतलो? ऍडमिनिस्ट्रेशन तो चलयता, ऍडमिनिस्ट्रेशन हांव चलयना. म्हाका दी, हांव फावर आयनी, हांव दाखयता कोण करता ते आनी भितर सगल्यांक. आज ताच्या घरान क्लियरली तो मटक्याच्यो स्लिप्स मेळ्ळ्या आनी इन्व्हेस्टिगेशन हें जें आसा 5 वर्सां जें तुमी म्हणटा हें बरे रितीन चालू आसा. बिकॉज तुमी जर पळयत इन्व्हेस्टिगेशन प्रोसेस, इट इज नॉट समथींग की बाबा वन फायन डे आय फील की बाबा हाका अरेस्ट करतलो आपूण, वतलो थंय आनी ताजेर समतो केसीस बूक करतलो. यू नीड कॉन्क्रीट प्रूफ. एंड ऑन अ स्ट्रेचर जो बाबू कवळेकराचो आसा, ही इज नॉट सम ऑर्डिनरी पर्सन. The द question is very डिपार्टमेंट simple. नीडेड Correct, कॉन्क्रीट correct. प्रूफ. सो दे The हॅव question डन is इट इन very 5 simple. years. As far as I know, ह्या केसी भितर FIR घालपा इतले पुरावे आसात. 20 हे एंटी करप्शन ब्युरोन 6 म्हयन्या पयलीं सरकाराक सांगिल्लें. सरकार ही रेड मारपाक आनी FIR घालपाक सारकें लोकायुक्ताचो रिपोर्ट येतकीर 24 वरां खातीर कित्याक रावलो? पळय, देन इट क्रिएट सस्पिशन. आता हे 6 म्हयने तुमी बसून आशिल्ली ताचेर. नॉट एट ऑल. हे आता खंय कितें पळय, बसून आशिल्ले आमी म्हणूंक शकत ना 6 म्हयने, कित्याक लास्ट 6 म्हयने दिल्लो ACB report. ना यू कॅनॉट डू दॅट. आणि सरकाराच्या हातून कांयच इन्व्हॉल्वमेंट ना. एजन्सीज आर वर्किंग इंडिपेंडंटली. दे हॅव रेडेड हिम फॉर वन रिझन आनी सापडला दुसरें. चोर सापडला. दुसरें ताणेंच अनवॉन्टेड आता एलिगेशन्स घातिल्ली बीजेपी लिडर्स आमचे आसा म्हणून. ताणें सांगचे कोण लिडर्स आसा ते बेश्टी अशीच उदकान फातर मारप आनी बोवाळ घालप हे पयलींच्यान तांचें करप चल्लां. दे हॅव नो एब्सोल्युटली प्रूफ अबाउट आर लिडर्स एंड नन ऑफ आर लिडर्स आर इन्वॉल्वड इन एनी इलिगल. दुसरो मुद्दा, ही जी मॉरॅलिटी आमी जे उलयता न्हय की ज्या तरेचे पॉलिटिक्स दोन्ही बाजूंनी फाटल्या काही वर्सांनी आमी पळयला आनी ज्या तरेचे लिडर्स किंवा डिसिजन मेकिंग अशें पळयला ते पळयल्यार मॉरल स्टँड घेवन डिसिजन घेवपाचो अधिकार खंयच्याच पार्टीक उरलेलो ना. फायन. Babu should not resign, but Babu should be sacked by Sonia Gandhi. He should be sacked. पर्रीकार सरकारान काँग्रेसवाल्यांच्यो पोन्न्यो केशी उस्तूंक सुरू केल्ल्यान बरेच जाण काचाबूल जाल्यात. दिगंबराचे मायनिंग, बाबूची मालमत्ता आणि आता ड्रग्स नेक्सस रिपोर्टाचे चौकशेची हवा चल्ल्या. 2014तली भालचंद्र नायकाची केस बाबूचे मालमत्ता केशीन वयर सरू येता. दहेज मिनरल्साच्या कथीत लाचखोरी प्रकरणान प्रतापसिंह राणेकडे उतर घालून खंय बाबू कवळेकार गेल्लो. दहेजाची मेजर शेअर होल्डर बाबूची घरकान्न सावित्री. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या पोन्न्यो केशी उत्सवपाच्या सत्राक लागून दहेज मिनरल्साची केस चर्चेक येवपाक शकता. दिगंबराची मायनिंग, बाबूची संपत्ती आणि आता ड्रग्सावेलो रिपोर्ट चौकशेक घेवपाचें थारायला. फुडें SEZ जायका केशींच्या चौकशेक वेग येवपाक शकता. ह्या सगळ्या केशींनी काँग्रेसीचे मुखेल फुडारी आडकल्यात. तातूंत 2014तली दहेज मिनरल्साची केस आसा. बाबूची घरकान्न दहेज मिनरल्साची मेजर पार्टनर आशिल्ल्यान बाबूचेर चालू आशिल्ल्या बेहिशोबी मालमत्तेच्या केशीत ही केस तकली वयर काडपाक शकता. मात त्या केशींतलो एक राणो सध्या भाजपाच्या पर्रीकर सरकारात मंत्री आसा. दहेज मिनरल्साच्या भालचंद्र नायकान तेन्नाचो मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणेचेर हात घालतना बाबूचे लिंक दिल्ले. लाच दिवपाचे उतर घालतना विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकार एका संचालका बरोबर राणेच्या कुळणाच्या घरार राणेक मेळपाक गेल्लो म्हण भालचंद्रान उलोवन दाखयल्ले. But now so far they have not given me lease because EC is not given in my favor till today. And this Rane has kept this EC with him and he is not sending file to Central Ministry. Pratap Singh Rane, Ravji Rane. And people are hungry, people are staying in Harole. लोकांक जेवंक मेळना पण हे पयशे मागता 10,000 कोटी रुपये. हा आता आणि ताका 6 कोटी दिले सुद्धा आम्ही पण 6 कोटी दिवन तो कितें सांगता ते माझ्या पुताक दिले तू म्हाका दिवंक ना आणि इवन ही वॉन्ट 10 करोड रुपीज. त्या वेळार आपूण त्या केशीत खंयच ना म्हूण सांगून बाबून आरोप फापडून उडयल्ले. मात आता बाबूच्या बेहिशोबी मालमत्तेक लागून ही केस परत चर्चेक येवपाक शकता. बाबून जरी आपूण केशीत ना म्हणले तरी बाबूची घरकान्न त्या वेळार त्याच दहेज मिनरल्स कंपनीत मेजर शेअर होल्डर आशिल्ली.
ही केस परत चौकशीत येत जाल्यार राणेंचे कथित लाचखोरी प्रकरणूय चर्चेक येतले. तुम्ही पण गिरीश पै वांगडा राणे प्रश्न येना प्रश्नच येना ह्यो वचपाचो प्रश्न येना. हो म्हाका टॉपिक नवोच हांव केन्ना गेलोच ना आनी मायनिंगाक लागून राण्या कडेन वचपाचो प्रश्न येना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फोण्या फार्मागुडयेर PSच्या 11वेच्या भुरग्यान 12वेच्या भुरग्याक तोपलो. ताच्या पोटाक 2 कट पडल्यात. ब्रेस्तारा सुमार 12:30 कॉलेजीच्या कॅम्पसा भायर ही गजाल जाली आनी कॅम्पसान खवदळ पडलो. दोगूय भुरगे मायनर. हल्लो करपी भुरगो उपरांत आपले बापाय सयत पुलीस स्टेशनार सरेंडर जालो. हल्लो जाला ताका GMCन घाला. दोगांय मदीं बारीक किजिला खंय चडार पडली. ब्रेस्तारा PES कॉलेजी भायर हेच बस स्टॉपात ही गजाल. दोगूय PES हायर सेकंडरीचे भुरगे मायनर. हायर सेकंडरी सुटले उपरांत 11वेच्या भुरग्यान 12वेच्या भुरग्याच्या पोटान कटर घुसयलो. तोपले उपरांत हल्लेखोर भुरग्यान थंयच्यान फुजो काडल्यो. मात उपरांत तो आपल्या बापायक घेवन पुलीस स्टेशनार सरेंडर जालो. सगळो प्रकार थंयच्या बाकीच्या भुरग्यांच्या मुखारूच घडला. काय नाही, पहिली बारीकशी झगडी घाल्ली की नॉर्मल मॅटर सामको आनी तीच मॅटर आयज तेंच्यांनी वाडयली. तो म्हणटा तो येयलो झगडपाक येयलो आनी फ्रेंडाच्या म्हणजे हात उबारलो माझ्या फ्रेंडाचेर आनी तेणें मागीर तेणें हात उबारलो म्हणटा तेणें ताका आपटयलो आनी ते मदीं पोटांतल्यान रगत येवपाक लागलें. आमकां कांय कळना. आमी शर्ट उबारले आनी 2 कट पडलेले. 2 कट तेन्ना सावयकारान येयलो. सावयकारान हाडलें म्हाका आयडीन व्हर म्हणून. हांवें फ्रेंडान ताका मागीर आयडीन हाडला. कोण कोणी केलं कितें म्हणून केलें म्हणून 11th वोकेशनल शिकता. सुरो तोपलो हांवें फ्रेंडांनी पयलें दिसा ताका पयलें ती बारीकशी तेज्या हातीन ती नायफ कितें आशिल्ली अशें आशिल्लें. ताका तोपता आसतना पयलो त्या हाती रगत लागलें तेन्ना. कॉलेजी भायर हो प्रसंग. कॉलेजी भायर बस स्टँडार आनी ते गाडी बीन घेवन आयिल्ले कशें कितें मारलो आनी दुसऱ्या वांगडा कोणा वांगडा गाडयेन गेलो. युनिफॉर्म जाण युनिफॉर्मान आनी सुरो बॅगान घालून हाडलेलो. हातीन हाडलो दिसता. हातीन धरून हाडलेलो. कॉलेजी भायर खंयसर हें कॉलेजी भायर देवळा भायर ते बस स्टॉप तोपला त्या भुरग्याक केस मातशी क्रिटिकल आशिल्ल्यान फोण्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांतल्यान बामोय धाडलो. ताच्या पोटाक खंय 2 कट पडल्यात. फोणेचे पुलीस दोगांची चवकशी करतात. मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण दोगांय मदीं खंय कांय दिसा फाटीं बारीक किजील जाल्लें. ब्रेस्तारा परत विशय आयलो तेन्ना ते चडार पडले. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आनी शिरीश कुंकळकार. मोल्या एका एक्सिडेंटान थंयचोच एकलो आगताक सोंपलो. 55 वर्साचो रामू खरवत म्हणटा तो गवळीवाडो मोल्या रावपी. रोड क्रॉस करतना ट्रका पोंदा येवन तो सोंपलो. ट्रक राजस्थान रेजिस्टर्ड. पुलिसांनी ट्रकाच्या ड्रायव्हराक ताब्यात घेतला. फुडली चवकशी चालू आसा. घेवया एक ब्रेक.